आयल्या बली भेटोन तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसाराच्या केदो orto तुझो वैभव गायता तुका हर एक जीव वाकणटाव महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगर तो मोड करपेचा गो आयल्या बली भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसाराच्या आयल्या बली भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन भाव बांधपणाच्या स्पिरितान एवकारिस्ता भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती बवाडतेची बी ओंपून फळ दिता वरेग ससणीकायेन आनी बरवशान राखून रावोंक उलो दिता. आमचो बवाडत दिसता वस्तूंचेर आदारून ना दिसता आनी ना दिसता वस्तूंचो रचणार देव ल्हान संगतीनी विश्वासी जावन देवाचें राज बांदून हाडूंक आनी सोम्याक म्हणटा तसली फजा जावंक ह्या पवित्र बलिदाना आमकां आदार जावं. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या प्रस्तावांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमच्या बवाडताच्या जिवितांत आमकां घट जावंक आनी ल्हान ल्हान संगती मुखांत्र देवाचो सांगात सोदूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचें बलिदान अर्थबरीत रितीन भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण वळखून घेवया. खालत्या काळजान सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गनिया उसारून सांगता. मोनात चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां गेल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. ख्रिस्ता काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा 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 देवा मोन सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा
सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्य संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचें बळ आमी इतलीं आसक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी या आमी विनाती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा देवदाराचे तेंगशेचो ताच्या बोव उंच फांट्याचो एक तरनो कोंबरो हांव काडटलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिकाराचेर तो लायतलो ताका फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो एक मजबूत देवदार तो जातलो जिन्साची सुकणी ताचे पंदा वस्ती करतली पाकाट्याचे हर एक जिवी ताच्या फांट्याचे सावळेक आसरो घेतली तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातलें उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारतां पांचवो रूख बावयतां आनी बावलोलो रूख पालेसो करतां हांव सर्वेस्पर उलयलां हांव तें सिद्ध करतलो देवाचें उतर हें देवाचें वडुपकार सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक तुझ्या नावाची कीर्त गाजोंक फावो फांत्यार तुजो मोग
आनी रातीचे तुझे विश्वासीपण वर्णूंक फावो महोन्नत देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. नितीवन काजरा माडा बरी वाडतलो, लेबानोनाच्या देवदारुका भाशेन वयर सरतलो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणान वाडतले. प्रायेचे तरी फळ दितले. सारान बरोवन 25 जावन उरतले. सर्वेस्पर नितीवण म्हूण पासारतले. तो एकलोच मुजें खडाप, ताचे थंय नाकापट. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करयसर सोम्यांतावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्याचे दिश्टीन न्हय, बगार भवार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेश देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्यासोवें आसूं वा ताजे तावन पयस आसूं, ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचेर प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्याक देवाच्या नितियासनाचे हुजीर जरतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें. उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्तूस तो ओंपी. जाका तें भी मेळटा तो सस्नाक जियेता. Alleluia, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज ये परी म्हूण येत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, तें किर्लाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तो सुसून येना. भुंय आपले सक्तींच फळ दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दानी. पूण फळ पिकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हूण येत. मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियांक काणा प्रास ल्हान, पूण ओमतास तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व जडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंटेर बांदतात. असल्या साबार ओपारींनी
लोकांच्या समजणे ते गीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कट तो सोडोवन सांगतालो. देवाचें उतर घे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या देवस्तुतेचो संदेश आसा भावार्थाचें बी ओंपून फळ दिता वरेग सोंसणिकायेन आनी बरवोशान राखोन रावया. भावार्थाचें बी ओंपून फळ दिता वरेग सोंसणिकायेन आनी बरवोशान राखोन रावया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचो देव ल्हान संगतीचो देव. देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉट बिग थिंग्स. आमचो देव ल्हान संगतीचो देव. देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता लल्लान वपारी म्हणसर वपारी मुखांतर देवाच्या राजाच्या संगती विशांत आमकां कळीत करूंक जेजू प्रयत्न करता. देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे देवाचें राज दोन संगतींक थंयसर सरी केला. मात्र एक मातयेंत घाल्ल्या त्या बियाक आनी दुसरें सासवाच्या कणाक. हे दोनी आमी मातयेंत घालता. थंयसर मातयेंत घाल्लें बी किरलाता, फळ दिता. तशेंच सासवाचें बी तें सग बियां काणा पैकी ल्हान म्हणटात. पूण केदाळा तें एक पोटी मातयेंत पडोवन जड जावन तो एका रितीन व्हड रूख जाता. आनी थंयसर अंतराळाची सुकणी येवन तांचे गोंटेर बांदतात. अशें देवाच्या राजाच्यो संगती गजाली ल्हान संगतींनी त्यो मेतेर जावन आसात म्हणून देवाचें उतर आयच्या दिसा आमकां सांगता. देखून आमी ल्हान संगतींनी देवा थंय विश्वासी रावूंक प्रयत्न करी जाय. चीनांत थंयसर एक बी आसा. चीनाच्या देशाची ल्हानशी एक काणी. थंयसर वासे आमी आमच्या गांवांत म्हणटा वासे, बॅम्बू म्हणटा वासे. थंयसर तें बी खंय तांणी सरी सुमार मातये भितर घाल्या उपरांत 5 वर्सां म्हणसर तें तशेंच आसता खंय बी. ताका वेळा वेळाक उदक आनी ईट घालून तांणी ताचें संरक्षण करचें जावन आसा. आनी 5 वर्सां जाल्या उपरांत हें बी सवकास ताका थंयसर त्या बियाक बी तें थंयसर नाश जावन थंयसर ताका कोंबरो फुटोवन तो वयर येवंक सुरू जाता खंय. आनी फकत तें एक 6 हप्त्यां भितर ते ल्हानसो कोंबरो आसलो सादारण 90 फिटीचो एक व्हडलो वासो जाता खंय 90 फीट. 6 हप्त्यांनी जावची ती गडावळ आमी पळयता. 5 वर्सां तें बी थंयसर किरलो न्हू वोट जावंक ताका तितलो वेळ जाय पडलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्याय जिवितांत तशेंच भावार्थाची जिणी तशीच आमची भावार्थाची जिणी ल्हान संगतींनी ती आटापून आसा. देखून भावार्थाच्यो संगती ल्हान संगतींनी आमी आटापून आसा. जावंक पुरो आमी पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर भावार्थाचें देणें आमकां दिल्लें तें आमच्या वाडावळी ते गीत विविध संस्कारा मुखांतर आमी आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत घट जावन येता. तशेंच सर्गीचें राज ही ल्हान संगतींनी तें आटापून आसा. देखून आमी पळयलें जाल्यार सोम्याचें 3 वर्सांची परगट जिणये वेळार जेजून देवाच्या राजा विशांत विविध ओपारी मुखांतर सांगल्लें आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. थंयसर जेजून सांगुल्ल्यो त्यो ओपारी एका रितीन ल्हान म्हूण सांगयत ल्हाना भुरग्यां विशांत थंयसर सांगल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. आनी देवाचें उतर म्हणटा 2 वा 3 खंयसर सांगाता मेळटा थंयसर हांव खरोच हजर आसा. जेजू ल्हान गिरबुजेंची उदाहरण थंयसर दिता. शेतान फुलची ती लिल्ली फुलां मीठ आनी उजवाड तशेंच पुगोवंक जाय तितलें कमीर अशें ल्हान संगती. पूण असो प्रभाव इतलो व्हडगी
देवाचे राजय तशेंच ल्हान रितीन ते आराम जावचें पूण ताची वाडावळ ती वर्ती जावन आसा. कशें सोमयान ह्या संवसारांत देवाचे राज परगट जिणये वेळार आराम केल्ले ताच्या मरणा नंतरय तें ताच्या आपोस्तलां मुखांतर वाडत गेलें. ल्हान रितीन तें आराम जाल्लें. 12 जण ताचे आपोस्तल म्हूण आमी आयकत आहो आनी ह्या 12 जणांनी उपरांत सगळ्या संवसाराक वचून देवाचें राज परगट केलें. तशेंच आमकांय सोमयान असलेंच जिवीत दिवच्याक अवकाश कर दिला. देखून आमी हें देवाचें राज आमचे थंय आसचें तें जियोंक प्रयत्न करी जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता थंयसर एजेकियाल प्रवाद्याच्या ग्रंथांत इस्रायल पोरसां बाबिलोनाच्या बंदडेंत थंयसर गुलाम जावन आसली आनी ह्या वेळार तांचे मदें आसलो एजेकियाल प्रवादी आनी ताच्या मुखांतर देव ह्या पोरजेक नवो बरवोसो दिता. कशें एक कोंबरी वट जावन एक व्हडलो रूख जाता देवदार रूख. एका रितीन देवाक थंयसर सरी केलां त्या रुखाक देवदार रुखा सारको म्हणजे एक नवो बरवोसो इस्रायलाच्या जिवितांत देव एजेकियाल प्रवाद्या मुखांतर दिवचे प्रयत्न करता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल कोरिंथीकांक बरोवन सांगता आमच्या जिवितांत आमी देवाक मानवोवच्यो ल्हान ल्हान संगती करी जाय आनी आमी करच्या त्या करण्यांचेर आमच्या जिविताची मोलावणी जातली. एक दीस आमच्या जिविताची मोलावणी जातली. देखून आमी ह्या संवसारांत कितें व्हड व्हड कामां केल्यान म्हणून देव विसारचो ना पूण आमी केल्लीं ती ल्हान ल्हान कामां जावंक पुरो. देवाचें उतर आमकां सांगता एक कोप शेळे उदक तुज्या भावाक भयणीक तूं दिशी जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका केदाळास सुकोवन वेसोना. अशें म्हणटा आसतना आमी ल्हान ल्हान संगतींनी विश्वासी रावोंक जेजू आज ताच्या उतरा मुखांतर आमकां उलो दिता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाचें राज ल्हान ल्हान संगतींनी आटापून आसा म्हणलें आमी समजोवंक प्रयत्न करया. आधुनीक संवसारार आमी व्हड व्हड संगती फाटल्यान वेचे पळयता. आमकां व्हडलें घर जाय न्ही गे व्हडलें घर जाय आमकां व्हडलें कार जाय आमच्यो आलोचना व्हडल्यो व्हडल्योच पूण आज देवाचें उतर आमकां सांगता आमी ल्हान ल्हान संगतींनी विश्वासी जावंक जाय. कोण देवान थंय खालतो जाता देवाक देव ताका वर्तो करता म्हणून जेजूचें उतर देवाचें उतर आमकां सांगता. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेल्ली जाल्लीं आमी 3 संगती आमच्या जिणयेंत जियोंक प्रयत्न करया. एक देवाचेर अखंड पातयेणी देव म्हज्या जिवितांत सगळें करूंक सकता म्हणली पातयेणी आमचे थंय सदांच आसूं दी. आनी दुसरें आमी आमचें जिवीत सोंसणिकायेन जियोंक प्रयत्न करया. ह्या दिसांनी मार्केटीन जायती तरकारी आमकां मेळटा न्ही गे पूण आतां तरकारीची रेट इल्लीशी चड जाल्या. तरकारी मोलाक घेवच्या बरी ना. जायत्यो तरकारी थंय आसात जावंक पुरो बेंडेकाय तोंडेकाय आनी कितें म्हणून आमी सांगता पूण थंयसर मार्केटींत हांव आमी जायत्यो कांय हाडटा पूण आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत थोडे पटी इल्लीशी सोंसणिकाय उणी जाल्ली आमी आमकां दिसून येता. देखून ही सोंसणिकाय आमी सांबाळली जाय. आमी हर एका संगतींनी जावंक पुरो आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत आमकां पंतावाना येता आसतना कश्ट आनवारां आमच्या जिणयेंत रेवोड घालता आसतना आमी धैर्यसांडी नासतना क्रिस्त थंय सोंसणिकाय सांबाळची चड गरजेची. आनी निमाणें आमच्या कुटुंबा जिवितांत मागण्या मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर हें देवाच्या राजाची सुरवात देवाच्या राजाचो अनुभव जोडूंक आमी प्रयत्न करचो. तर ह्या येवकारिस्तांत हजर जावचो जेजू आमकां सदांच ताच्या कृपेंत वाडोवंक कृपा दिवं दी. आनी भावार्थाच्या संगतींनी आमी गट जावंक ल्हान ल्हान संगतींनी देवाची खुशी सोदूंक आमकां कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सतमुंता सर्पदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमुंता देवाचो एकलोचो पूत तो सर काळादी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड कर्या देवा तावन उपजल्लो करो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बाप सैंबाचो
ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सरकार्तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हावकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंस पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमुनता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा भावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापले देव सभेक सतमुनता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप आमची ताच्या भुरग्यांची मागणी तो आयकता तर बोरवोशान आनी पातयेणेन आमची मागणी ताचे समोर दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभा सोलोवन वरच्या पापा साहेबान बिस्पांनी आनी याजकांनी जेजूचे सुवार्तेचें बीम हर एकलेचे जिणयेंत ओंपून तुजें राज परगटच्या वावरांत तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी जात कात लेखी नासतना निस्वार्थी मनोभावान लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. पवित्र स्नानान स्वीकार केल्लें भावार्थाचें बी आमचे जिणयेंत किर्लोन कुटुंबा वातावरणांत फुलोवन फिरगजेंत आनी आसपासच्या लोकांक क्रिस्ती फळ दिशें आमच्या वडिलांनी आनी युवजणांनी साधन करूंक बरें मन दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. तुजें उतर आमच्या काळजांत तूं वमताय. आमच्या कुटुंबांनी सदांच पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ कर. तुज्या उतरां प्रकार आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. विविध पिडेन वळवळच्या पिडेस्तांचेर आनी प्रायवतांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तांचे कश्ट सोसूंक तांकां कृपा आनी आदार दी. कुटुंबा सांद्यांनी तांची सारकी जतन घेवंक तांकां तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आम्हा समेस्तांनी ल्हान संगतींनी विश्वासी जावन देवाचें राज बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुता जेजूक मानता तसली प्रजा जावंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. एक घडी बोर मावून रावून आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा, व्हडा विश्वासान तुजे मुखार दवरलेली ही थोडींच मागणी तूं स्विकार कर. आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं सुफळ कर. जें कितें आमकां गरज आसा तें सगळें तूं जणाय. तुजी खुशी जावं म्हूण आमी मागता आसतना आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. विविध पिडेन कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींक बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय. कामाच्या सोदनेर आसच्या आमच्या तरणाट्यांक बरीं कामां. परगांवांत जियोन आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तांच्या कामान भद्रती, बरी भलायकी, संतोश समाधान दी. आनी संवसाराच्या विविध जाग्यांनी जावची ती झुजां बेगीन साकेर जावन थंयसर शांती समाधान रास जावं दी. आमच्या भुरग्यांचें शिकपा वरास बरें जावं दी. आमच्या तरणाट्यांक सर वायट विघ्नांतलें तूं राखून व्हरो. हांगासर तुज्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या कृपेन बरो. तुज्या उतराच्या आदारान आमची जिणी जिवंक ल्हान संगतींनी विश्वासी जावन तुज्या राजाचो अनुभव आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां तुजो आदार लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस पोरा स्वीकार कर तूं दयेन येरसनारा. काणिको हाड नायल्याव सर्वेस पोरा स्वीकार कर तूं दयेन
हे रचणारा सर्वेस पोरा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका मुडो गोवांचो मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो काणिको हाडनायल्याव सर्वेस पोरा स्वीकार कर तोंडयेन हे रचणारा काणिको हाडनायल्याव सर्वेस पोरा स्वीकार कर तोंडयेन हे रचणारा सर्वेस पोरा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका वायंदाकांचो मनशा वावरान केलो दाखवालीन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो काणिको हाडनायल्याव सर्वेस पोरा स्वीकार कर तोंडयेन हे रचणारा काणिको हाडनायल्याव सर्वेस पोरा स्वीकार कर तोंडयेन हे रचणारा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपें सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरताव तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर या आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो आमी मोग भोगताव बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथमपळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवोशान रावताव त्या पासोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुट परगटुया. सौम्याची तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन कोड आम्ही परगटता. तुझ्या येड्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचेर तुजी मोगाची नदर घाल. तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ. चड आनी चड मापान तांच्या कुटुंबांत व्हरतें समाधान, शांती आनी चड अभिवृद्धी जावच्याक तूं मुखेलपण घे. ओंकार मेरे देवाचे मये संगती भगेन देव दिता आनी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस, सम पाद्र पियो, सम आंतोनी, सम क्लारा बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोमियान आमकां शिकयलां तें मागणें आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे
पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. आमका शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या काळान आमकां राग तूं धन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलतात. हांसून ती तुझ्या वोर्तान सदां खेळटात. म्हण जाती मनशां प्रात चढवूच न्हय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय. राग तूं धन्या पोस तूं सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या काळान आमकां राग तूं धन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान. परजेक तुझ्या इजिप्तांतले प्रितीन सोडयली. परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयली. अरण्यांत ती बोब मारतना तुका आयकले. अमृत सारकें जेवण तुजे तांकां मेसवाले. राग तूं धन्या पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या काळान आमकां राग तूं धन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान. जुदेव लोकांक उड्या मासलें तुवें वाडले. आज तूं आमकां तुजें स्मास रगत दिताय. आश्चर्य तुजो दी आमकां सदां सर्वदा. निराशीत भुरग्यांक तुज्या सोंडगाली नाका. राग तूं धन्या पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या काळान आमकां राग तूं धन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण, तुजे सवय आमच्या एकवटाची कुण ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. या आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसोनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. सगळे एक घडी भर बसच्या मोगाच्या न्हू. ओगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा. सर बरें मागता ह्या रितीर घेवन बघिता तुमी जाल्यात तुमकां आमी कापुजीन फ्राद देव बरें करूं म्हणटा. तुझ्या बऱ्या मनाक आनी तुमच्या आत्मीक जिवनाक देव यथेश्ट तरान बेसांवांनी बरोवन दी म्हण आमी मागता. मगेचे न्हू आज अपुरबायची रेतीर आमकां सादर केले जावन आसात आमचे मोगाचे आनी आमकां लक्षिले ते इश्ट एकालेकार आमकां संबंदीत म्हणयात. कित्याक म्हळ्यार आमचे फादर लिगरी फादर अलोशियस तांच्या कुटुंबांत आसात ते आनी ते आमकां मोगाचे. वाजपेयी जो पाल दुसऱ्या पुनशेतांत तांची सेवा अर्पून ते आसात. जायती बरी अपुरबायची सेवा ते दिवन आसा. जायत्या लोकांच्या लौकीक आनी आत्मीक गरजांक ते पावोन आसात. आज आमच्या सांगात येवन अपुरबाय तरांनी रेते चलोवन आराधन मिसाच्या बलिदानांत आमच्या खातीर मागिल्ल्या मानादीक बाप अनिल रोशन लोबो तांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर फॉर युअर प्रेशियस टायम. तांचो वेळ आमच्या खातीर दिवन आमच्या खातीर मागिल्ल्याक देव बरें करूं. तुझो संदेश घेवन कालतेपणी आमी चलतांव मुखार. तुजे सोम्या सदां पातयेवन जिविताचे वाटेन फुडें सरतांव. तुजी कृत्यां नियाळून हरसून कीर्ती गायता. गितां संगीतान भियोल विण्यान सर्वेस्परा तुका वाकणटा. तुजी कृत्यां नियाळून हरसून कीर्ती गायता. गितां संगीतान भियोल विण्यान सर्वेस्परा तुका वाकणटा. बापूय मोगाळ सृष्टी करतार. पदवी महिमा तुजी नावाडतांव. कृपे देण्यान आमकां नेटोवन तुज्या गोपांक आसरो आमकां दिताय. तुजी कृत्यां नियाळून हरसून कीर्ती गायता. गितां संगीतान भियोल विण्यान सर्वेस्परा तुका वाकणटा. तुजी कृत्यां नियाळून हरसून कीर्ती गायता. गितां संगीतान भियोल विण्यान सर्वेस्परा तुका वाकणटा. मोगाळ पुता सोवे
आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.